नमस्कार एडोनच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर असे गेस्ट आसात जे 9 म्हयने फाटले 9 म्हयने इलेक्शन जायत सावन ते कांयच उलयले नाशिल्ले. अँड टुडे यू कॅन कॉल इट रिटर्न ऑफ चर्चिल. चर्चिल आलेमांव आसा आमचे बरोबर. चर्चिल बाब स्वागत तुजें. म्हाका सांग, 9 म्हयन्यांनी ती पब्लीक मिटींग घेवन सगळे लोकांक हाडून चर्चिलाच्या स्टायलीन परत ती हवनिर्माण करपा फाटले वॉट इज द इंटेंशन? इंटेंशन काय ना, प्रॉब्लेम हेच जाला. इलेक्शन जालें तेन्ना म्हाका खबर आहा हांव इलेक्शनाक पडना आनी हांव सगळ्या पेपराक उलयत येयलां. म्हाका इलेक्शनाक दिगंबर कामतान EVMाचेर सेट करून उडयला. आनी तेन्ना हांवें चयलें कित्याक हांव तरी सेगात बसतलो घरा. कित्याक हांव जाणा लोक आमचो नावेलीचो खूब रडटालो. लोक आमचे बरें येयलो म्हणटालो आमी वोट गेलो खंय गेलो. सो हांव काडून सेगात थोडे कडेन खंय भोंवपाक गेलो, थोडे पाटी इंग्लंडाक गेलो आनी खंय गेलो आनी आयलो. मागीर एक दीस कितें जालें, एक दीस अकस्मात म्हाका भोकार म्हणूंक लागले, तूं आमकां कित्याक मेळना. आनीक आमचो मुखेलमंत्री प्रेसिडेंट मुखेलमंत्री पारीकारान एक स्टेटमेंट दिलो की नावेली रस्त्याचे फ्रॉड जाला म्हणून. नांव म्हजें घेवना ताणें. हय, रस्त्याचे नावेली फ्रॉड जाला म्हणटकूच म्हाका 46 करोडाचे फ्रॉड जाला म्हण. ना पयलीं ताणें म्हणलें 46, पूण तेज्या फुडें एक पेपराचेर बरयल्लें, खंयच्या गोवा म्हणटा पेपराचेर बरयल्लें 400 कोटी म्हणून. हां 400 ते सगळे काट जाले आनी 46 जाले तेन्ना. हां म्हणून फ्रॉड जावपाक शकता न्हू, ना म्हणपाक शकना कोणाच्यानूच. पूण तेन्ना हांवें म्हणलें नावेली खंय फ्रॉड जालो. तरी म्हाका सगळे हांवें फकत ऑफिसांसून फोन केले. म्हणजे ऑफिसांसून हांवें केलो ना, ऑफिसान फोन केल्लो लायले. थोडे आमचे पंच आसले, ते पयलींचे सरपंच आसले तेन्ना, जे पळय काम मागताले तांकां फोन केलें की तुमच्या गांवांत खंय कितें फ्रॉड जालें तें म्हाका सांगपा जाय. म्हाका डिबेट जाय म्हणून पळय. तेमी कोणाक फोन पळय केल्लो, त्या फोनाचेर हांवें मातशें बचयतो ना. म्हणजे हे भाशेन इतलो लोक आख्खे नावेली येतलो म्हणून. हांवें स्पेशली म्हणलें फकत नावेलीचे म्हगेले उकार थोडे उकार म्हणजे मेन आहले, आख्खें फूल नावेलीलें. हांव त्या लोकांचो सारको म्हाका म्हजी दूख गोळ्यान सारकी दोळ्यांतल्यान दूख आवली लोकांक चोयलो म्हाका. कित्याक हांव म्हणटा इतलो जो सगळे उकार म्हजे लागीं सगळो इतले जाण आहा आनी हांव इलेक्शन पडलां म्हणटा तेमगे सारकें पण म्हाका. म्हाका एक सांग चर्चिल बाब, तूं आतां बेश्टीच कारणा सोदता दिसून तुका EVMाचेर बी घालून. कितें आतां लोकांचें घालपा मेळना म्हूण EVMाचेर घालप? तुका सद्दां EVMाचें कारण घालता म्हणून. आतां रिसेंटली पळय इलेक्शन जालां ओबामालें, हेजे पळय मरे हेंवूय फुडें म्हणून सोडीत तूं. जेन्ना आज अमेरिका तरी बांदगोळ जाली ती धोल्या आनी हिंगा ही बांदगोळ जाल ना सांग सोद तूं. कित्याक हिंगा ही बांदगोळ जावपाक आख्खी पुलीस प्रोटेक्शन बी सगळें आख्खी रात्यां भितर चेंज केला मरे दिगंबर कामत. पण एक सांग म्हाका चर्चिल बाब, एक EVMाक आतां अमेरिकेक जी भानगड जाली ते टेक्निकल प्रॉब्लेम आसपाक शकता. तूं कितें सांगता? सगळी EVMा तुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सींतली मॅनिपुलेट हांव केली. तुका सांगता, आख्ख्या गोंयांत ताका फूंय पळय जायें ताणें मॅनिपुलेट केली. क्लियर कट. नाजाल्यार एश करून वोटींग पॅटर्न केन्ना जालां तूं म्हाका सांग. एक टायमाचेर हिंगा गोंयांत BJP मोठी आसूं ना, MG आशिल्ली, गोवा काँग्रेस आहले आनी काँग्रेस आहली. आनी काँग्रेसींत गोवा काँग्रेस जॉयन जाले. आमी तेन्ना जॉयन जाले. हांव जावं, लुजीन जावं, दोतोर विली जावं, बिलकुलान आमी जॉयन जाले. तेन्ना सारकी इतली हायास हें आहलें एका काँग्रेस येता म्हूण, सारकी म्हणजे सारकी स्वीप जाता म्हूण. तेन्ना पळोवपाक गेल्यार हांव 5,555 वोटांक म्हाका बाणावलेच्या लोकांनी निवडून दिलो. हाया सोडून गेलो सावथाक. आनी नॉर्थाक आमचो जल्मी एक्स आमचो संपलाल भाव, तो 10,000 जिखलो. बरोबर. आतां तुमी तरी पॅटर्न चलता येता इलेक्शनाचो. येयलो 4,000, 8,000, 10,000, 8,000, 4,000 इतलो पॅटर्न केन्ना जाला? ह्या खेपेक वोटिंगूय तितली जाल्ली न्ही, लोक तितले भायर ना सरले. इतलो पॅटर्न इतले बेजार आशिल्ले लोक ना, तुमचे. कितलो लोक आसूं येवं मागीर इतलो पॅटर्न जाता. इतलो पॅटर्न केन्ना चोयला? लोक म्हणटात की ते तुमी विटयले म्हण तुमच्या सरकारान. अरे हांव म्हणना आमी विटयला आनी आतां आहा तो बरो कोता तें तुमी पयलें न्हू सगळें. आमी विटयलो खरो. तूं मान्य करता? आमगेलो चीफ मिनिस्टरान सांग विटयलो म्हणून जाण चीफ मिनिस्टरान प्रोजेक्ट केला. गव्हर्नमेंट एक कलेक्टीव न्ही. गव्हर्मेंट कलेक्टीव म्हणल्यार आमचें आयकत कोण रे? गव्हर्मेंट कलेक्टीव म्हणल्यार आमचें आयकत कोण? हांवें 2 पावटी सिग्नेचर घेतल्यो. एक पावटी सिग्नेचर ऑरेंज दिल्यो वयर. हो मनीस भाशेन कोत म्हूण नाटकां. तूं जाणा ताणें नार्वेकारा गेलो पोर्टफोलियो कित्याक काडलो?
वन विंडो सिस्टम केल्ली ताणें हेजी मायन फायल मायन पोर्टफोलियो वन विंडो सिस्टम हेर आनी खूंय आख्या जाग्यार जालें ना खूंयचे स्टेट जालें दाखय म्हाका आनी ती जाल्यार फायल ती नार्वेकार पळय आहलो फायनान्स पोर्टफोलियो आहलो हेणें कितें बांदगोळी करून तेकाय काडलो म्हणजे तेकोड काडून फायनान्स अप्लाय करून आख्खो वन मॅन शो तो वच जाणां दिसलें नार्वेकारान प्रॉब्लेम केलो म्हणून नार्वेकार काडलो हांव तेन्ना हिंगा आहलो हॉस्पिटल आहलो म्हाका ऑपरेशन केलो आहलें तो हरिप्रसाद म्हणजे बरयले हांवें म्हणलें कित्याक काडा तुमी तो एक लिडर थिंगा तो ना म्हणटा तुगे केसी आहा कित्याक आनी काडलो हेका काळा ते आमचे तकल्या पासून हो इतलो सारको इतलो म्हणजे तेणें ते पासून कोणा जावपा पासत फायनान्स आपल्याक दवरली तुमी कितें म्हणटा लोक विटली नाशिल्ले लोक विटिल्ले हें तूं मान्य करता आतां हांव कितें म्हणटा लोक विटिले आनी लोक विटोलो ना म्हूण हांव केन्ना म्हणिना पूण हांव तुका सांगता म्हजे पाटीन मुगेलो लोक म्हाका विटयलो ना मुगेलो लोक म्हाका एलेक्ट केला मुगेले ईव्हीएमाचेर म्हाका उडयला क्लियर हांव केन्ना मानपाक तयार ना तूं जर म्हणटा की ईव्हीएम तुगे मॅन्युपुलेट केले म्हूण म्हाका सांग ईव्हीएम काँग्रेसीन इतली मॅन्युपुलेट केल्या की काँग्रेसीन स्वताकूच उडयली दिगांबरान स्वता गव्हर्मेंट उडयला दिगंबरान काँग्रेसीकूच उडयली हय 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 कितें फायदो फायदो जायत आहा तेका जायत बांदून उडय तेका फायदो एक दीस कटलो न्हू देव तर वयर आहा आमकां तर जुलम तो देव आहा एक दीस कटले तुका सगळें ते हें लॉजिकान बसता चर्चिल बाब लॉज- एक चीफ लॉजिकान- मिनिस्टर इलेक्शनाक वता लॉजिकान नांव जर घाण जाल्यार त्या चीफ मिनिस्टराचें तूं जातलें म्हाका सांगता एक चीफ मिनिस्टर तरी हेका वयता इलेक्शनाक इलेक्शना वता वयता बरोबर एक रात्यान चली पुलीस चेंज करता हांव मिनिस्टर आहा पुलीस आमची कांय आयकना पुलीस ओपोनंट आहा तेच ताणें सांगिल्लें जाल्यार लाठी चार्ज करता आमी सांगलें लाठी चार्ज ना आमकां धांडार घालप हें चलता हें चोयल ती पूण म्हाका सांग इलेक्शना टायमार पुलिसेन कितें आयकपा जाय तुमचें गरज ना न्ही आनी ऑपोजिशनाक कितें आयकपा जाय तांचें आयकपा येना हां मागीर तें सांगता न्हू तुका हांव हय. एज पर माणी पुलीस हेणें हाडल्या चेंज केल्या पयलीं पुलीस चेंज कित्याक केली आखी मारगांव कित्याक वॉट दर टू डेज कितें जाण आहलो चर्चिला उडोवपा अरे आमी फूल फॅमिली काबार केली ताणें म्हाका सांग हय फॅमिली राज हो मेजर इशू आशिल्लो Brother- आशिल्लो काय ना ब्रदर फॅमिली राज इशू केला असो ना तो इशू केला बरो तो ओपोजिशनान इशू केलो म्हणटा कसो करूं आतां म्हाकाच लागलें फॅमिली राज तूं म्हाका सांग म्हाका फॅमिली राज लागलें कित्याक हांव मुगे एकले दुये बसयलें मुगेलो भाव सेपरेट आहा हें आयक खरें. आयक आयकना म्हाका उलोवपा दी प्लीज हय तूं तेच केस म्हणनाका मुगेलो भाव सेपरेट आहा तो मुगेल्या घरान रावना हांव तेगे घरा रावना म्हाका हें लागलो बाबुशा बायल बसली ती येयली तुगेलो राणी चाळ बसलो ती येयली धावलेकार बाब बसलो येयली म्हाका लागलें फॅमिली राज चार जाण म्हणटा न्ही कितें कोण चार जाण आमी कितें कोण चार कितें कोण म्हाका चार जाले म्हाका कितें कोण जाता आमी बसले म्हाका सोनिया गांधीचो सदांच उपकार हांव सोनिया गांधीक आनी केन्ना विसरलो ना म्हणजे पार्टीचे प्रेजिडेंटीक तेजो उपकार कित्याक ती जाण आशिल्ली बाबा मुगेले दुयेक पळय तेणें तिकेट दिल्या ती कित्याक दिली ते पासून खबर आहा कित्याक आमकां जेन्ना आमी गोवोरमेंट पळय हांव पळय सेवगो आशिल्लो तेन्ना पळय आमी जॉयंट जाल्ले काँग्रेसी तेन्ना ताका हेजी MP टिकेट दिवपाक केल्ली आनी MP टिकेट दिवपा टायमाचेर आमचो रिजनल भाव आनी बाबूश खंयच्यान नाच जाले तेन्ना आनी ताका लागून म्हाका जॉयंट जावपाक मेळना डायरेक्टली जॉयंट जावपाक मेळना डिले जाले म्हूण ती टिकेट दुसऱ्या गेली आनी उपरांत मागीर ताका लागून टिकेट दिली म्हगे चेडवाक आनी ती चवथो म्हणटा म्हाका खरें सांग एका चार आलेमांव म्हळ्यार चड जालें ना म्हाका दिसना आतां सगलो लोक तरी चार आलेमां बरें येता कित्याक चड जालो म्हणटा लोक कितें येता आमचे बरें सगलो लोक आज बरें जाल्यार आमकां चड आमकां केन्ना चड दिसलो ना म्हजे बरें कितलो तरी लोक येयला गोंयचो म्हाका केन्ना चड दिसना हय, but जे जाल्यार तुमचे जाल्यार आमी बरोबर जालें. इलेक्शनाक बसत जाल्यार चड दिसता जे लोकांक तुमचे बरोबर जालें ते गोंयभर कितलेशाच काँग्रेस लिडरां बरोबर जालें हांव तुका कितें सांगता मुगेलें प्रॉब्लेम आख्खे गोंयचे लोक तरी म्हजे बरें येयलो हांव केन्ना म्हणना म्हजे बरें कित्याक काय लोक सगलो बरोबर सो आमगेले तर एक फॅमिली तर मुगेले तर एक धूव तरी बसली जाल्यार कसली बरें जाली आतां कितें आहा नाटकाय म्हूण आसता नाटकाय म्हणटा तें तुवें सोडलें न्हू नाटकायचेर कितें जालां हांव मानता पूण हांव तुका सांगता मुगेलें इलेक्शन हांव पळय म्हणटा तो म्हाका लोकांनी निवडून दिला आज पासून हांव सांगता मुगेले लोक मुकोड्या तूं म्हणटा की तुका निवडून दिला या आनी तुका दिगंबर कामतेन उडयला हय कित्याक उडयलो ईव्हीएमाचेर जाता कित्याक उडयलो आतां कित्याक उडयलो तेका खबर आहा न्हू कोणा खबर आहा? तेका खबर आहा तुकाय खबर कित्याक चोय जे पर्यंत तुका हांव सांगता इवन रावी नायक जिखपाचो नार्वेकार जिखपाचो हें पळय कित्याक कितें करून कितें कोण कितें केलां तें म्हाका खबर आहा म्हाका तें सगळें सांगपा नाका एक दीस आयज ना फाल्यां उक्तें जातलें चर्चिलाक कित्याक उडयलो अशें चर्चिलान कितें केल्लें चर्चिला कित्याक उडयलें म्हणजे चर्चिला गोड्या हाल्यां सेम जायत म्हणून तो बिलो सेम जायत म्हणून तो बील न्हू
ते समज आमी जर 4 जाले जाल्यार तेचे सेम जातलो हा पळय सो तें तुवें मान्य करता फाल्यां जर तुमी 4 जाण आयिल्ले जाल्यार तूं ब्लॅकमेल करता आशिल्लो म्हणून? हांव ब्लॅकमेल कित्याक करतालो म्हाका मागीर? हांवें जेवण केला तुवेंच म्हणलें 4 जाण आयिल्ले जाल्यार तेची सेम जातलो. त्या बिलान दिली आसतली त्या बिलांत आसली आसतली आयक रावी जायत म्हणून तो त्या कडेन बिलो नारंगा तो बिलो ताका जालो एकलो तो सेम जाल्लो पळय तो एस जाल्लोच तेगेलें पूण दुसरें प्रॉब्लेम पळय म्हणटा हांवें मुखेल मंत्री पद उत्तराक सोडलो मनीस एक इंडियेक एकलो चर्चील आसतलोच आयक बरोबर. आय एम नॉट इंट्रस्टिंग हांव तर इंट्रस्ट आहलो जाल्यार हांव ताका गोवोरमेंट केन्ना उडयलो तो म्हाका आमदार सीएम जावपाक म्हाका इंट्रस्ट नासली पण म्हाका एक सांग चर्चिल बाब जेन्ना तूं म्हणटा की ह्याक उडयलो ताका उडयलो ताका उडयलो तूं म्हणटा लोकांनी कांयच केलें ना कितें दिस इज अ क्लियर मॅन्डेट फर्स्ट टायम बाबा, गोंयकारांनी क्लियर मॅन्डेट दिल्या तूं गोंयकाराक क्रेडीट दिना आनी आनी हांव कितें म्हणटा दिगंबराक क्रेडीट दिता? हांव कितें म्हणटा जाका लागून हांव म्हणटा न्हू आतां लोकांक क्लियर मॅन्डेट दिल मरे ताका आतां ताका डिस्टर्ब कित्याक करता लोक हे कोण हे आहाय ते लिडर कित्याक हें करता ताका डिस्टर्ब कित्याक करता कोण डिस्टर्ब केला केला चोयला पेपरार कित्याक तें चोयलें ना तें जाऊ ते तशी तुमगे हातूंत ते सद्या येताले ना 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 तागे आतां तुमी मुगेल 9 म्हयने मुगेल येता. प्रॉब्लेम कितें आहा जेन्ना तुमगे- मॅन्डेट तुमगे दिल्या रिजिमाक ताका दर म्हयन्या येताले. क्लियर तर ताका मॅन्डेट दिल्या ताका चलोव दी मरे 5 वर्सां पांच वर्सां चलोव दी तूं न्हू क्रेडीट गोंयकारा दिना तूं ते ईव्हीएमा येता हांव दिगंबरा येता मुगेलें हांव सांगता मुगेल नावेली लोकांक हांव क्रेडीट दिता मुगे नावेली लोकांक म्हाका उडयलें ना दिस इज माय क्लियर डिसिजन आतां तुका चोया मुगेलें इलेक्शन म्हाका लोकांन वोट घाल म्हण केस कोट्टा सांगो तुका मुगेली कॉन्स्टिट्युएन्सीक रुमळा मोड आनीक आकेंबाश 2 पंचायत आहा थंयसर 8 बुथां आहा थिंगा हार्डली म्हणटा 4000 वोट आमचो BJPचो आहा थिंगाची 100 बुथां हांव जिखतां 100 बुथां आनी 2 बुथां पिड्यार जाता तें एक बूथ जिना आनी उलास तुवें करा थिंगा 10 वतां पिड्यार जाता आनी आनी एक बुथां 17 वतां पिड्यार जाता म्हणजे 8 बुथांतली 100 हांव जिखतां बरोबर. 2 पिड्यार जाता आनी आख्या नावेली तेलावली म्हणल्यार एकूच जिखता हांव मागीर तुगे सांगपाक म्हणजे भुया म्हाका BJPन वोट घायलो आनी काँग्रेसीन म्हाका वोट घायलो ना अशें जालें ना पण म्हाका एक सांग तू कितें म्हणटा की बीजेपीची मॅनिपुलेट केलें ना आनी काँग्रेसीची मॅनिपुलेट केली सांग 100% अशें कशें 100% चूज करून मॅनिपुलेट ना केली 100% Choose करून हांव EVM कितें manipulate सांगता तुका हांव तुका कितें सांगता जेन्ना म्हाका तरी BJPन वोट घायला आनी काँग्रेसीन तरी म्हाका वोट घायला इज व्हेरी पण म्हाका सांग हय एक एक बरं आनी ईव्हीएम एग्जांपल दवर आनी एक एग्जांपल दिता तुका हांव कुंकोळी क्वेश्चन दिता हांव एग्जांपल मोंतेर म्हण ताणें 5000 वोट गेलो खूंय चांदोर आनी म्हाकाजन कॅथलीक न्हू तो वोट सगळो कॅथलीक वोट तो सो ताका मोंतेर म्हण ताका पळप काँग्रेसी वोट तो आतां 5000 वोट तुका काँग्रेसचो कॅथलीक वोट कुंकोळी आहा ताका थिंगा 85 वोट पडों जायना तो वोट दुसरे पार्टीन गेलो हेच सांगता तुका लोक म्हणटा अरे, आमी म्हणजे तो लोक एक भाशेचो ऐक ना. तो एक अरे, गव्हर्नमेंट पळयलें पूण तो एक भाशेन लोक तो आनी एक भाशेन लोक तो ना ना लोक कितें म्हणटात की आसता आमी ह्या खेपेक रिलीजन काय हांव पळयना तुका बरें गव्हर्नमेंट दिवपाचें म्हाका पळयलें तुका लॉजिकली हांव तुका विचारता मोंतेर म्हणटा 5000 वोट खंय पडो चांदोर आनी हिंगा म्हाकाजन कुंकोळ्या 5000 आहा कॅथलीक वोट हिंगा म्हाकाजन आनी हिंगा पळय म्हणटा तो हॉल कॅथलीक वोट तो ताका पडलो मात थिंगा ताका कित्याक पडना सगलो वोट दुसरे BJP गेलो पण चर्चिल तो भावा गेलो मुगेले एक- ओ मुगे भावा गेलो थिंगा तो भावा गेलो एक- ना ना मुगे भावाचो झुकीन पळय म्हणटा हय. तो 700 पिड्यार जालो बट थिंगा ताका घातलो हिंगा तो वोट गेलो हिंगा तो लोक चेंज जालो अशें जालो पण म्हाका सांग चर्चिल बाब एक ईव्हीएम मॅनिपुलेट करप शक्य तरी आसा अरे बाबा EVM मॅनिपुलेट शक्ती आसा तुका आतां रिसेंटली दाखयल मरे हें आतां जातोय अमेरिकान तो तुगे technical problem. आयक रे अमेरिकान आमच्या हांव कितले एडवान्स वचपा हिंगा जाता आनी हिंगा म्हण दवरला तें फास्ट करून आमचे हिंगा दवरलें आमी हिंगा दवरलो पळय आमकां आनी कोण रेस्पेक्ट दिना कोण आयकपा तयार ना इतलें जालां आमी आमचें एक पळय चूक जालें कितें आमच्या सरकारान पयले सुवातेक हे दिगंबरा देवून आसतना इलेक्शन गेलें तें कळ्ळें तुका डिजॉल्व आसा इलेक्शन पळय गेलां तेजेर आमी मार खायला चल बाब तूं एलिगेशन केलें ईव्हीएम मॅनिपुलेट केलो म्हण हय 9 म्हयने जाले आतां हय तूं एकदां तरी प्रूव करपाक शकता ईव्हीएम मॅनिपुलेट करपा आतां म्हण चय